पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आतां पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या ब्रिक्स संमेलनाच्या निमतान दक्षिण आफ्रिकेच्या भोंवडेर आसात। आज जाल्ल्या बसकेन ब्रिक्साच्या साबार वांगड्यांनी 6 नवे वांगडी देश ब्रिक्सान जोडपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतलो। हे विशीं सविस्तर म्हायती दितना दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामफोसा हांणी ब्रिक्सान अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया तशेंच UAE हे नवे वांगडी पयल्या पावंड्यार जोडटले अशी म्हायती दिली। ह्या निर्णयाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार दिवन साबार नव्या वांगड्यांक परबीं भेटयली। आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी हो निर्णय ब्रिक्साच्या कामाक नवो नेट दितलो तशेंच भारता बरोबर आशिल्ल्या द्विपक्षीय संबंधांक नवी दिका दाखयतलो अशें सांगलें। देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। ह्या बसके वेळार चंद्रयान 3च्या यशस्वी मोहिमेविशीं खोस उक्तायतना जे संवसारान अजून मेरेन आनी कोणूच करूंक पावलो ना ते आज भारत देशान शक्य करून दाखयलां। ही फक्त भारता खातीरूच न्हय तर पुराय संवसारा खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळें। चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काल चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर देवपी पयलो देश जाल्ल्यान भारतान इतिहास रचला। चंद्रयान 3च्या विक्रम लँडर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वीरित्या काल देंवले। इस्रोचे अध्यक्ष S सोमनाथ हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले। हो अपेसांतल्यान शिकून घेतिल्लो धडो आशिल्लो अशें तांणी सांगलें। इतले मजगती चंद्रयान 3 मोहिमेचो फुडलो पावंडो सुरू जाला। विक्रम ह्या लँडरांतल्यान प्रज्ञान रोवर भायर सरून ताणें चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर प्रवास सुरू केला। भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन ट्वीट करून ही म्हायती दिल्या। गोंयचे भेटेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल राजभवनांत दूरदर्शनाचेर चंद्रयान 3चे थेट प्रक्षेपण पळोवन वैज्ञानिकांक परबीं दिली। गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी व्हिडिओ संदेश जारी करून चंद्रयान 3च्या यशाबद्दल वैज्ञानिकांचे कौतुक केलें। Chandrayaan 3 is an epoch-making moment in the history of India and universe as a whole. We have become now fourth country that is successfully reaching moon, and in this auspicious moment of victory I am congratulating the team
behind it, and at the same time the effort made by our Prime Minister, our experts in the field, and ISRO, especially its scientists and its chairman team. I am congratulating everybody and praying our country would reach shortly the Vishwa Guru of the world for development, peace and scientific yatra should be reached and to achieve its goal fully. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तसेच शेती मंत्री रवी नायक, येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार देविया राणे, अलेक्स सिक्वेरा, राजेश फळदेसाय, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार डिलायला लोबो, जेनिफर मोन्सेरात आणि पणजेंतल्या मनरिजवण संस्थेच्या मॅकॅनिज पॅलेसान दूरदर्शनावेल्यान चंद्रयान 3चे चंद्रावेले लँडिंगाचे थेट प्रक्षेपण काल पळयलें. ह्या वेळार शालेय विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी इस्रोच्या वैज्ञानिकांचे कौतुक केलें. गोंयांतल्या एका कंपनीत चंद्रयान 3चे कांय भाग तयार केल्ल्याचो आपल्याक अभिमान दिसता अशें तांणी सांगलें. लँडिंग फक्त इतक्याच खातीर महत्वाचें नाशिल्लें तर सॉफ्ट लँडिंग महत्वाचें आशिल्लें. हे साऊथ पोल ऑफ द मून हांगासर आमी सॉफ्ट लँडिंग करताले. आतापर्यंत खंयच्याच देशात अशा पद्धतीचे सॉफ्ट लँडिंग साऊथ पोलात करूंक ना. आमचो पयलो देश आसा अशा पद्धतीचे सॉफ्ट लँडिंग करपी. आणि सक्सेसफुल हे करपा खातीर म्हणजे इस्रोचे सगळे सायंटिस्ट आणि बाकीचे सगळे जाण जे चंद्रयान 3 हाच्या खातीर जे सगळे जाण वावुरताले, जे सगळे सायंटिस्ट जे काम करताले तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव पुराय इस्रो टीमीचे खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका दिसता चंद्रयान 3 हे यंग जनरेशना खातीर इन्स्पिरेशन दिवपी आसतलें. म्हाका दिसता सगळे जाण हे भुरगे हाच्या कडल्यान प्रेरीत जावन अशा पद्धतीचे स्पेस आणि रिलेटेड हाजेर विशेष करून आपण काम करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आणि ह्या मिशनाचे मेन ऑब्जेक्टिव्ह जे आशिल्ले इट इज आमी म्हणटा की मिशन लायफ इट इज चंद्रयान 3 चंद्राचेर यशस्वीरित्या देवतकच भाजप कार्यकर्त्यांनी पणजेंत भाजपा कार्यालया सामकार फोगोट्यो मारून खोशी उक्तायली. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचे फुडारी दामू नायक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि दामू नायक हांणी आपले मनोगत उक्तायलें. भारत देशातले सगळे नागरीक एक नवीन आज एक क्षण जो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो, जे चंद्रयान 3 हे यशस्वीरित्या चंद्राचेर तेचें लँडिंग जालें. आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे साऊथ आफ्रिकेक आसात, ब्रिक्सची मिटींग आसा. थंयच्यान स्वता तेंच्यांनी हो क्षण स्वता लायव्ह पळयलो आनी त्या नंतर स्वता ते संबोधीत केले. सगळे आमचे जे इस्रोचे सायंटिस्ट आसात, इस्रोचो चीफ सोमनाथ आनी तेजी संपूर्ण टीम, ह्या सगळ्यांचे तांच्यांनी अभिनंदन केलें आनी स्वता फोनार ते उलयले. कारण एक ऐतिहासीक क्षण, ज्या क्षणाची संबंद देशवासीय वाट पळयताली, तो क्षण आज आमकां पळोवपाक मेळिल्लो आसा. हो एक आज नवीन इतिहास जाल्लो आसा. न भूतो न भविष्यते अशें जें म्हणटात त्या प्रमाण. आनी एक देशाच्या हातूंतल्यान म्हणजे जगान मानाचो तुरो जो म्हणटात आमी, तो आज ह्या भारत देशाक आमच्या सायंटिस्टांनी मेळोवन दिल्लो आसा. हांव अभिनंदन करता इस्रोचे चीफ जे आसात सोमनाथजी आनी ताची संपूर्ण टीम, ज्यांच्यांनी अहोरात्र गेले कितले दीस ते काम करून एक यशस्वीरित्या आमचे हे जे यान जे आसा, हे चंद्रयान जे आसा ते सक्सेसफूल लँडिंग केलें. 14 तारखेर हरिकोटा तामिळनाडू हांगासर ते टेक ऑफ केलें आनी बरोबर 40 दिसांनी तेचें वेवस्थीतपणे लँडिंग जाल्लें आसा. 140 कोटी भारतीयांचो अभिमानाचो दीस आसा, खुशयेचो दीस आसा. आयज सबंद भारतभर दिवाळी मनयतात, ढोल ताशे नगारे वाजयतात, गोड धोड खावयतात, फटाके वाजयतात आणि तातूंत भितर आमी भारतीय जनता पार्टीची ही सगळी टीम आसा. आमकां खंय तरी स्वाभिमानाच्या हातूंतल्यान एक खंय तरी नाचपाचो आनंदाचो क्षण आसतो आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. म्हाका मुद्दम याद जाता तो दीस, ज्या दिसा सायंटिस्ट शिवन हे अक्षरशः दोळ्यांतल्यान दुख गाळटाले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तांच्या फाटीचेर हात भोवून तांकां सांत्वन करताले आणि सांगताले बेटर लक नेक्स्ट टायम. तांचे ते प्रयत्न आसताले
तांच्यांनी त्या वेळाचेर घातिल्ले ते प्रयत्नान खंय तरी चुकीची दुरुस्ती आसतली आनी आयज जे सायंटिस्ट जे सोमनाथ आसा आनी तांची टीम जी आसा त्या टीमीन हे यशस्वीपणान पार केली आनी खुशी जाता इतलीच की म्हजो भारत आनी आमचो हिंदुस्तान हो आयज ह्या लायनीन भितर 4थ्या नंबराचेर आमी आसा. आफ्टर रशिया, आफ्टर अमेरिका, आफ्टर चायना हे व्हडले देश, डेव्हलप कंट्री, आनी तांच्या नंतर भारताचो नंबर लागता ही खरेंच कौतुकास्पद बात आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज पोन्या गोंयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस इगर्जेक भेट दिली. थंय फादर पेट्रिसियो फर्नांडीस हांणी तांकां येवकार दिलो. तांच्या वांगडा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, आमदार राजेश फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. उपरांत राष्ट्रपतींनी श्री शांतादुर्गा देवस्थानाक भेट दिली. निमणे सुवातेर राष्ट्रपतींनी वेर्णाचे श्री म्हाळसा देवस्थानाक भेट दिली. ह्या वेळार देवस्थानाच्या जाळवणदारांनी तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री आनी राज्यपाला वांगडा आमदार आलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले. संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत आज प्रज्ञानंद हाचो खेळ संवसारीक क्रमवारीत पयल्या सुवातेर आशिल्ल्या नॉर्वेच्या मॅग्नस कार्लसन हांच्या वांगडा जातलो. हो खेळ टाय ब्रेकर आसा. अझरबैजानांतल्या बाकू हांगासर काल भारतीय ग्रँडमास्टर प्रज्ञानंद आनी कार्लसन हांचे मदलो दुसरो खेळ अनिर्णीत सोंपलो. टायब्रेकर नेमांत जैतिवंत थारावपा खातीर कमी वेळाचो खेळ आसतलो. जैतिवंत निश्चित जाय मेरेन हो खेळ खेळटात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.